सो आयज काँग्रेसीचे दोनूय कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्ले आसा. नॉर्थ गोवा रमाकांत खलप आनी साऊथ गोवा कॅप्टन विलेवे फेर्नांडीस. हेंचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा सर? आमचें कशें म्हणणें आसा, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी दोनूय मतदारसंघा भितर उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचो प्रवास दोनूय मतदारसंघांत पूर्ण जाल्लो आसा. उत्तरेक दुसरो प्रवास श्रीपाद भाऊ नायकांचो चालू आसा आनी दक्षिणेक फाल्यां पासून आमचो दुसरो सेकंड दौरो प्रत्येक मतदारसंघात पल्लवी श्रीनिवास टेम्पो हांचो चालू जाता. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी दोनूय मतदारसंघा भितर उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघा भितर मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतली. कारण आज आमी सगळे इलेक्टेड आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे पंच, सरपंच, म्युनिसिपल काउन्सिलर, जिल्हा पंचायत सदस्य हे दोनूय मतदारसंघातले ऑलरेडी आमी तेंचे कडेन बैठकूय वगैरे केल्ली आसा आनी भारतीय जनता पार्टी ग्रावंडाचेर पूर्णपणे व्हेरी स्ट्रॉंग आसा. हे जे उमेदवार आसात म्हाका दिसता ते एक दौरो सोंपता म्हणल्यार निवडणूक जावनूय वयतली आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी दोनूय मतदारसंघा भितर मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतली आनी त्यामुळे कोण उमेदवार हाची आमकां कांय फरक पडचो ना. थँक्यू.